दाबोळी जंक्शनाचेर ट्रक, प्रवासी बस आणि कदंबा बसी मदीं अपघात जालो। या अपघातात 3 जाण जखमी जाल्यात। तांकां हॉस्पिटलात व्हरून घातल्यात। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। दाबोली जंक्शनाकडे सध्या ॲक्सिडेंट झाला। तर एक ट्रक तशेंच एक बस जी कदंबा आणि दुसरी एक प्रायवेट बस आहे ही काहीतरी ॲक्सिडेंट जाल्ल्या भितर 3 ते 4 लोक भितर जखमी जाल्ले अशें कळून येयल्लें आसा। एक जी कदंबा आसली स्कूल बस आसली जी रुटान स्कुलाच्या भुरग्यांक पावोवंक वयताली, त्याच्या सायडीसून जी प्रायवेट बस वयताली ती खंय तरी ओवरटेक करताली कदंबा, तेन्ना खंय तरी आपडले आनी जे सायडीक जो ट्रक पार्क केल्लो, कित्याक की तो ब्रेकडावन जाल्लो म्हणून तो पार्क केल्लो, त्या खंय तरी ट्रकाक हे जाला। पूण अश्यो गाडयो सायडीक खूब कडेन आसतात, त्याच्या खातीरूय अशें ॲक्सिडेंट जाता अशें लोकांचें म्हणणें आसा। आनी तेच्या खातीर हांगा ॲक्सिडेंट जाल्लो आनी 3 जाण सध्या जखमी आहा आनी फुडलो पुलीस जे आहा हे हांगा पंचनामा चालू आसा आनी जे जखमी आहा तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा। दाबोळी जंक्शनार ट्रक ब्रेकडावन जाल्ल्यान रस्त्या कुशीक पार्क केल्लो। पार्क केल्ल्या ह्या ट्रकाक खाजगी बसीन फाटसून धपको दिलो। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यो ह्यो गाडयो अपघाताक कारण जावन रावतात। दाबोळी जंक्शनाचेर जाल्ल्या ह्या अपघातात 3 जाण जखमी जाल्यात। तांकां हॉस्पिटलात व्हरून घातल्यात। ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा। ॲक्सिडेंटाक कदंबा, मिनी बस आनी एक ट्रक तीन इन्वॉल्व आसा। 2 जाणां मायनर इंजरी जाल्ली आसा, ताका हॉस्पिटलांत व्हेला तांकां। इनके मैं था मेरा साइड में उसका साइड में वो था। उसने क्या किया, इधर गाड़ी है बोल के मेरे साइड में अंदर मार दिया और मेरे दरवाजे को घुसा बाद मेरे को चांस नहीं था, आगे गाड़ी खड़ा था। अगर गाड़ी नहीं होता तो मैं सेफ होता था। ओके, पार्किंग किया था गाड़ी पहले से ही था। किसको माल लगा है? लगा 3 आदमी को मार। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।